A2. Daya bagi kalsa tau nerganita Tukana vartelya somia Tukadin vastelya dunia Ata Jesus sangi betai kami beli Manungge या मिसाचें तेसाम सारिता क्रास्ता परमाई प्रत्येक तेसामा खातीर मागणी करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विचारलें आसा. आज आसरेच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या नितीन जॉयल मोंतेरो आनी बेल्विरा क्रास्ता तशेंच दनपारांचें जेवण देवादीन रुजारियो फर्नांडीस हाच्या उगडासाक दिलां. सो ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आनी सोरदानींचो आमी उपकार पवडटा आनी सांत आंतोनीची प्रत्येक आशिर्वादां बेसांवां ह्या कुटुंबाचेर मागता. वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज 11व्या मंगळाराचें नोवेन आमी आचरण करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजूचो क्रिस्ताचो पाटलाव केल्यार म्हाका कितें मेळटा ह्या सवालाक आयच्या देवस्तुतेंत वांजलांत सोम्यान आमकां जबाब दिल्या. क्रिस्ती कुटुंबांत आमी जेजूचो पाटलाव करीत आसा. आवय बापाय जावन शिक्षकां जावन समाज सेवक जावन विद्यार्थी जावन आसऱ्याचे निवासी जावन आमी जेजूचो पाटलाव करीत आसा. आनी हेर एका आमी केल्ल्या पाटलावाक आमी केल्ल्या त्यागाक देव आमकां ताच्या बेसामांनी भरता म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां उडासा काडटा. तर मोगाच्या न्हू ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतना क्रिस्ती जिवीत जिवोवची कृपा आमा समेस्तांक दिवच्याक मागया. हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या तसोमा खातीर आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत सांत आंतोनीक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन आनी उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतल्या वर्सा भोव मोगाच्यानो तुमकां मेळोंक आसलेले कृपे विशान सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशान सत्रायेन विचार करून सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशान आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेलचे आसले महिमे विशान क्रिस्ताच्याच आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्ले. हे सगळे केंच्या वेळार आनी कोणा विशान घडतले म्हणले तांणी सोदून पळयले. तांच्या पासत न्ही मागार तुमच्या पासत तांकां प्रवाद कर सांगचे काम दिलां म्हूण देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्ले. तांणी सांगल्यो त्यो संगती आतां सर्गीतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुमकां शुभार्था प्रकट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्ल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून आत्रेकतात. ह्या पासत तुमचे जणवेशे कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष आमचे वेली तुमकां लाभोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरोसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी सळा नाकात. मागार तुमच्या आपण दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा. ताच्या उजव्या हाताक आनी पवित्र बावल्या जैताने आपणायल्या.
सर्वेस्परा आपली सर्व कळीत केल्या सर्वेस्परा आपली सर्व खलीत केल्या जनगाहुशीर आपली धाने उघडल्या इस्रायलाच्या गरण्याते धाका असलेल्या विश्वासी मोगा स्वताने उदास काढला सर्वेस्परा आपली सर्व कळीत केल्या फुरसिल्लो जावं बाप सर्ग आणि संसार असो देनी ताणे सर्गींच्या राजाचे गुट लानांक उगडल्यात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचाही सोबे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. तितल्यार पेद्रोन म्हणे आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली सत साम तुमकां सांगता कोणेय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्यां बाळांक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय बाट जोडून घेतलो. सतस दगदोणी ताका सुखाची ना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जन जे पयिल्ले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयिल्ले जातले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. स्पेन गमसो फ्रांसीस सावेर ताचें घर सोडून वेताना सर्वांकी बेजाराय जाल्ली आनी तितले मात्र आजाप जाल्लें हो घर सोडून वेता गे म्हणून. कित्याक ग्रस्त कुटाम आनी बापय एक एडवोकेट लॉयर आनी कावन्सिलर ताच्या काळाच्या रायांच्या ताकात आनी सजाच्यांक आनी कुटुंबाच्यांक एक तांणी सांगलें सावेरान एक सूख केलें घर सोडून वचचें. ताची ग्रस्त कुटुंबाची आस्त बदीक अंतस्त सूख सकट ताणें होगडायलें. समाधानी खंड जावन तें होगडायलें म्हूण तांणी चिंतलें. पण हो सावेर फ्रांसीस सावेर सांत जालो. घरदार सोडून मिशनरी जालो. गांवान गांवान भोंवलो आनी सुवार्ता परगट करूंक लागलो. ताच्या जिवितांत भलायकी ताणें होगडायली. तवळ तवळ कश्ट आयले, बेजाराय जाली, एकसुराय जाली, कश्ट मेळ्ळे. तरी तो मरतना अशें म्हणटा तो हांवें क्रिस्ता खातीर जायतें लुकसाण भोगलां वय पूण म्हज्या ल्हानपणांतावन आज पर्यंत म्हज्या काळजांत संतोश समाधान आनी म्हजें घरदार सोडलां वय म्हाका हजारांनी घरदार म्हज्या जिवितांत म्हाका ताणें दिलां. हजारांनी म्हज्या जिवितांत लोकांक म्हाका ताणें दिलां. अशें विविध रितीच्या बेसावांनी भरला म्हणून तो सांगतालो.
आज हें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आयचो वांजेल पेद्रून विचारलें साबाल तें आमी पळय सक्कड सांडलां आमकां कितें असले एक चिंतपांत जेजू बोआ पुरबायाच्या उतरांनी माथ्याबाच्या 19 अध्यायांत 30 वळींत अशें सांगता जाणें म्हजें नांवा पासत घरदार भाव भयणीक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक भुंय बाट सांडलां ताका 100 वंट्यांनी प्रतिफळ मेळटलो तितलें मात्र न्हय सासणीक जिविती ताका मेळटलें हाका साक्ष सान फ्रांसीस सावेर एक प्रमुख माथ्याबाचो 10 अध्याय 40 आनी 3 वळ अशें सांगता म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता तो सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना एक बाबाट्टी जावन क्रिस्ती जिणेंत जियेतल्या हर एकल्यांक बरीं कामां देवाचें उतर प्रगट करचें एक काम आसा एक कॉप शेळें उदक तानेल्याक दिवचें आनी ताचो प्रतिफळ देव दिता जेजू कोणाचोच साक्रिफीस इन्कार करिना बेपारवो करिना पूण हेर एका साक्रिफिसांत देवाच्या राजाचें इनाम तो ताका तिका तो दिता जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आमच्यो थोड्यो संगती सांडूंक आसात आपोस्तलांनी जेजूचो पाटलाव करून वेताना तांच्यो दोणी सोडल्यो तांची जाळां सोडलीं तांच्या बापायकी सोडलें तांणी म्हळ्यार घरदारी सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक ते मुखार गेले आमी चिंतचें आसा जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार बाबडटां ताका पातयेवचें ताच्या सांगातार रावचें तितलें मात्र न्हय बागार म्हज्या पातकाचो म्हज्या कुडीच्या वडणेचो म्हज्या अनैतीक संबंदाचो म्हज्या संवसारी आशेचो खुशालायेचो हें सगळें हांवें सांडूंक आसा आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय देखून जेजून आमकां संतोशाची वाट दाखोवना ताणें दाखयली वाट आसा अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा पूण संतोशाची वाट दाखोवना जाल्यारय आमकां सगळ्यांक एक अर्थभरीत वाट ताणें दाखयल्या अर्थभरीत जिवीत जिवंक संतोशाचें जिवीत जिवंक ताणें आमकां आपयना देखून जो आमचो 12वो अध्याय 25 वड अशी सांगता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक जोडटा आनी सांबाळटा म्हणलें आमी जाणा हाका साक्ष हाका बरें एक उदाहरण आसा एक दाखलो आसा तो जावन आसा सांत मॅक्सिमिलान कॉल्बे दुसऱ्या महाझुजाच्या वेळार पोलंडांत ऑश्विट्झ म्हणल्या एका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत जायते कैदी आसले एका पालान दिसा एकलो कैद धांवलो देखून मिलिटरी येवन कोण धांवलो पळय सोदताना कळ्ळें कोण धांवला म्हणून देखून एकलो धांवल्या खातीर 10 जाणांक ताणें उपाशी घालून जिवेशी मारची म्हणून चिंतलें आनी 10 जाणांक विंचलें त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत अशें 10 जाण विंचल्या पैकी एकलो पुसपुसून म्हणालो कितें गे म्हळ्यार म्हाका बायल भुरगीं आसात तांकां कोण आसा हांव मेल्यार हें त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसच्या फाटल्या एका मनशान आयकलें ह्या मनशाचें रडणें तो मनीस मुखार आयलो म्हणालो ताच्या बदलाक हांव मरतां म्हणालो आनी तो जावन आसलेलो मानेस्त मॅक्सिमिलान कॉल्बे आज तो सांज जाला अनेकल्या खातीर जीव दिलोलो अनेकल्या खातीर आपलें स्वंत जिवीत दिलेलें त्या पासत ताचें जिवीत देखून जेजू म्हणटा कोण आपलो जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडायता जो कोण संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता
तो सासनीक जिवीत जोडटा. मोगाच्यान लुकाच्या 9व्या अध्यायांत 26 वळींत अशें सांगलें आसा, कोणीय जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं दी आनी आपलो कुरीस दिसान दीस उखून घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. हाका आनी एक निदर्शन सान फ्रांसीस आसिसी ग्रेस्त कुटुंबांतलो बापाय जवळ्यांचो वेपारिस्त. जायते दराबस्त ताच्या जिवितांत तांकां आसरलें आनी फ्रांसीस सांत आसिसी म्हणालो, हांव घर सोडून वेतां, जेजूचो पाटलाव करूंक वेतां. बापाय कठीण दुखलें. ताणें बिस्पाच्या मुखार व्हरून ताका बुजोवण दिली, पूण ना, ताणें हाचे वस्तूर काडून दवरून तो मुखार सरलो आनी जेजूचो पाटलाव करन आज आमी पळयता 80 वर्सां जालीं, 800 वर्सां जालीं सान फ्रांसीस आसिसीच्या विशेष रितीच्या मिसावांक आज सान फ्रांसीस आसिसीचे कपुचीन प्राद आमचे आनी दुर्बळ्यांचे सेवा करन आसात म्हणलें आमी जाणाव. आनी ह्या मारिफात जेजूची सुवार्ता आसिसीन सुरवात केल्ली ती जीनी बर ती ताणें केल्या म्हणलें आमी उगडास दवरया. मोगाच्यान देव आमच्या त्यागाक, आमच्या उदार मनाक इनाम दिनासतना रावना. जेजून त्या तरणाट्याक सांगलें आसा, तुवें गरजे जाल्यार एक मात्र उणें आसा, कितेंय गरजेचें आसा तें तुजें वीक आनी दुर्बळ्यांक दी आनी तुका सर्गाचें दिरवीं तुका मेळटलें. तुजो वेळ तूं दिताय, तुजी सेवा तूं दिताय, तुज्या भुरग्यांची सेवा करताय, तुज्या घरकाराची सेवा करताय, तुजो ताचो मोग करताय, दान धर्म दिताय, मोग करताय, हेरांच्या सुखा दुखांत बेजारायन तूं वांटली जाताय, मागणें करताय. हें सगळ्याकी मोल आसा, ह्या सगळ्याकी इनाम आसा. तूं कितें करताय म्हळ्यार तुजो त्याग आसो, तुज्या रडण्या आसो, तुज्या दुख आसो, हर एकाकी मोल आसा आनी देव ताचें तुका इनाम आज फाल्यां ह्या परवां तूं खंडीत दिता म्हणलें उडास आमी दवरया. कोरिंथकारांक बरयलेल्या सान पावलूच्या 9व्या अध्यायान 6व्या वळींत तशें सांगलें आसा. दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र, जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुमता, जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुमता. कोण पळया जायत्या मापान दामून हालोवन बरोवन दिता ताका देव तितल्याच मापान दिता. थोडे फावटी आमकां बगता आमकां कांय दिसना, कोणीय सांगलेलें ना हांवें डोनेशन दिवन म्हाका लॉस जाला म्हणून. कोणीय सांगलेलें ना हांवें म्हजी कुमो करन, सेवा करन, म्हजें काम करन म्हज्या कुटुंबांत. कोणीय सांगलेलें ना येदोळी हांव सक्कड चलोवलो म्हणलें कोणीय सांगूं ना. कित्याक देव आतां न्ही जाल्यार फाल्यां परवां ताच्या मोदी काळजाक समाधान दिता. मादर तेरेसा हाका एक निदर्शन, ल्हान संगतींत जिवन ती व्हड जाल्ली आनी ह्या मारिफात तिका जायत्या रितीचें बरेंपण मेळिल्लें आसा. एक फावटी मादर तेरेसाक एकल्यान डोनेशन दिलें, थोडे पयशे दिले. ते पळयल्या मनशान म्हळें मादर तेरेसा हे तुका खंय पुरो म्हणून. मादर तेरेसा कितें म्हणाली गे म्हळ्यार हाचो व्हडलो त्याग पूण ताणें तें मोगान दिलां. ताचो व्हडलो सॅक्रिफायस आसल्यांतलें ताणें दिलां. त्या पळया खजानांत विधव स्त्रियेन घाल्ले 2 पयशे तिणें आसल्यांतले सगळे घाले. त्याच प्रमाणे ह्या एका मानेस्तान मादर तेरेसाक दिल्ले डोनेशन पयशे मात्र, पूण ती म्हणटा तो सॅक्रिफायस मोगान केल्लो सॅक्रिफायस ताका देवाचें इनाम आसा. आनी निमाणें ह्या संवसारांत आमकां आमी जेजूचो पाटलाव केल्ल्यांक इनाम आसचें सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत ह्या सगळी आमकां मेळच्या सर इनामाचो क्लायमॅक्स निमाणो वांटो हें आमच्या ह्या संवसारांतच आमकां मेळटा म्हणलें आमी जाणाव. ह्या संवसारांत आमची आस्त बदीक, आमची सबाय, आमचे अधिकार, आमचें जैत, आमचें व्हडपण, आमचें कुटाम हें सगळें आखेर जाता.
पूण एक मात्र उरता तें जावन आसा देवाच्या राजाची संगत्यो. देवाच्या राजाच्यो संगती देखून माथेवाचो 6 अध्याय 1 सांगता संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. ताका कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालून नागयतात, पूण दिरवी तुमी सर्गार पुंजया. तें कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कान्ना घालना. तर मोगाचे न्हू, आज पेद्रून विचारल्या सवालाक आमकां व्हड एक उजवाड जेजून दाखयल्लो आसा. पेद्रून विचारलें इतलें मात्र आमी पुरो सांडलां पळय, आमकां कितें? जेजून दिल्ली जाप निमाणें आसा. सासणीक जिविताचें जिवीत ताणें आमकां बासयलेलें. ती कुरपा आमी जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सांत आंतोन तो ताच्या जिवितांत सकट सांडून देवाचें उतर परगट केल्लो. आमकां शक्तिवंत करूं दी, बळवंत करूं दी म्हणून आमी मागया. C9. Kaniko gebu nami ayau bapa, mumpun di tau tiutuka, bakti perasa berdoa bapa, swikatu kare bapa, udar poni amikani kapita. स्वीकार करो लाभय देनी सर्गिता, उदारपणी आम्ही कानी कर्पिता. स्वीकार करो लाभय देनी सर्गिता, दे बापा कानी को गे बापा कानी को. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळणे आमचे नेका पयसुच्या दावा सर्वेश्वर मानून घेव. सर्पद्वेदार आनी बोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो याज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचा सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेस्पर तूं, सगाडी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताताशय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रागात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पुनर्वरी तुवे आमकां सोडलाय सोबिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा चवताल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुझे तिसपती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान शिकयलें मागणें आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नात्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय, सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासोळकी पुद्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे
तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचंय सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दे. ओ जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D60. तुम्ही काम दिले. हातानेलो तेन्ना प्रेम दिले. मोजाला ना बाबा तुम्ही कितें केले. हे म्हाकाच तुम्ही केले. मोजाला ना बहिणी तुम्ही कितें केले. ते म्हाकाच तुम्ही केले. एकामेकासो तुम्ही मोग करा आणि मोजे सोबे एकवटान रावा. संसारार मोजे का तुम्ही मुखारून वरा. मोजे करे पटला नाचाया. हांव केलो म्हाका तुम्ही काम दिले. तेन्ना प्रेम दिले. मोजाला ना बाबा तुम्ही कितें केले. ते म्हाकाच तुम्ही केले. मोजाला ना बहिणी तुम्ही कितें केले. ते म्हाकाच तुम्ही केले.
उंचीनी बरे मोन दाखवून उतरा करण्यानी वाटून मोसून तो सगळ्यांनी हांव केलो म्हाका तुमी गावदिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेन दिले म्हज्या राना बाबा तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले म्हज्या राना भयणी तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले Pasonor pitansi moso dakon mo tumka sergi bapaso Samsarala ce praspurto mogna dustro Pelia pason zildi konaplo Haum kelo maka tumi kaubile Haum tamelo तेन्ना पियेन दिले म्हज्या राना बाबा तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले म्हज्या राना भयणी तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया प्रार्थुया सर्पद्वेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत सांत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयण्याच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन एक गाडी पर बसया मोगाच्यानो सोर आमच्या भक्तिकांच्या आनी आमच्या विक्षकांच्या गामानाक मनादीक बाप गिल्बर्ट डिसोजा सांत आंतोन आसऱ्याचे चापलेन हांगासर फाटल्या 2 वर्सां तांणी सेवा दिल्या आतां तांकां ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेर गवळी बापांनी तांकां आनी गुड्डे फिरगजेचे विगार जावन नेमाक केल्यात तांच्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटाना मोकल्या तांच्या मिसामांत तांकां आमी बरें मागता वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज आमी 11व्या मंगळाराचें नवें आचरण करता फेस्ताक तयार जावन ह्या वर्सा त्रिदोम म्हणजे 3 दिसांचें मागणें मात्र आसतलें आराधन प्रसंग मिसां आसतलीं हें कार्य जुनाच्या 10 तारखेर 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळीं 9 सावन 1 वरां पर्यंत जप सांत आंतोन आसऱ्यान चलतलें
हें सगळें कार्य दनपारां जेवणां सगळें आखेर जातालें. 13 तारखेर वार्शीक पेसाक मिसान दान स्पॉन्सर रावोंक कुशी व्हरताल्यांनी जेप्पो आसऱ्याच्या ऑफिसांत आनी मिलार पिरगजंत मिसाच्या पयलें आनी मिसा नंतर सक्रिस्तेंत आमच्या याजाक तुमकां कुमो करूंक आसात. सडीत विभार नोटीस बोर्डार आसा. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार Jesuचे नवी असर्या केल्या संतांतोनी वत्या बका देवसाराक तुवें दावडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्या सांगलीक तूं फर्मायता पांग्या मेऱ्या पावता कितें सांगया दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा घुसकोन काडटा. महिमा सर्गीन देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा सदा सांत आंतोनीन आमी ताचे कडेन मागिल्ले उपकार मेळिल्ल्यानी सबार आनी अर्गां दिल्यान 4 जाणांक पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, एकल्यान विजा मेळिल्ल्या खातीर, दोगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळिल्ल्या खातीर, 5 जाणांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडिल्ल्या खातीर, तेगांनी तांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, 5 जाणांचें प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, 4 जाणांचें पयन बऱ्या रितीन संपयल्या खातीर, तेगांच्या मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर, दोगांनी तांच्यो भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळिल्ल्या खातीर, दोगांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याक घर जागो मेळिल्ल्या खातीर, 5 जाणांक आनवारांतलें राखल्या खातीर, एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, तेगांचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, 4 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याक घर जागो फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर, दोगांच्यो कुर्तींतल्यो केजी विन जाल्ल्या खातीर, एकल्याक स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या खातीर आनी 30 आनी दोगांक हे मेळिल्ले उपकार मेळ्ळ्यात म्हणून तांणी बरोवन घालां. ह्या तेसावां सवें अर्गां सवें आमी आमची तेसावां भेटोवया. आजच्या दिसा आमी मागणी करूंक आसची तेसावां हे परी आसात. 50 आनी तेगांक बरी सैरीक मेळोंक, 26 जाणांक वायट सवयतान सुटका मेळोंक, 33 जाणां भुरग्याचें देणें मेळोंक, 50 आनी 100 जाणांक बरें काम मेळोंक, 20 जाणांक काम कायम जावंक, 90 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 16 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 49 जाणांनी परिक्षेंत बरें मार्क्स काडूंक, 26 जाणांनी रीण पाटी मेळोंक आनी 15 जाणांच्यो शेजारांतय बरो संबंद आसा करूंक, 15 जाणांच्यो कुर्तींतल्यो केजी इत्यार्थ जावंक, 28 जाणांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक, 4 जाणांक चोरी जाल्ल्यो वस्तू फाटी मेळोंक, 16 जाणांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 59 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, 4 जाणांक घर बांदूंक आदार मेळोंक, 17 जाणांक आमाल पियोवणे तावन सुडका मेळोंक,
5 जाणांक तांचे तक्रार इत्यार्थ जावंक 26 जाणांचो बिझनेस वेव्हार बरो जावंक आनी 26 जाणांक घरांत समाधान येवंक 9 जाणां भुरग्यांक बरी बोध मेळोवंक 28 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 9 जाणांच्या घर 9 जाणांक घर जागो मेळोवंक 20 जाणांक अनवारांतलें राखोवंक 16 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक 17 जाणांचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक 16 जाणांचें चिंतलें काम पंताक पावोवंक 27 जाणांक शिकोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक 29 जाणांक विजा मेळोवंक 20 जाणांक कुटुंबांत समाधान मेळोवंक 14 जाणांच्या दोळ्यांची दिस्त पाटे मेळोवंक 11 जाणांचे भायर पडल्यो वस्तू मेळोवंक 19 जाणांक घर जाग्याचे रगले तिरसूंक 12 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 17 जाणांक काजारी जोड्या मध्ये समाधान येवंक 7 जाणांच्या मतींत शिकरलें उरोवंक 6 जाणांची घराची जाग्याची RTC मेळोवंक 12 जाणांचें ऑपरेशन आसतना पिडाक गूण जावंक 7 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक 6 जाणांक देव आपोवणें मेळोवंक 5 जाणांनी समोर्तीचे कायदे पाळोवंक 10 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक 14 जाणांक काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक 10 जाणांक घर जागो बऱ्या 9 जाणांचें पयन बऱ्या रितीन जावंक 6 जाणांचे वाटेचे समस्ये परिहार जावंक 23 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक 7 जाणांक निदेचें देणें मेळोवंक 9 जाणांक प्रमोशन मेळोवंक 9 जाणांनी सुडाळ उलोवंक फावो करूंक 2 घर सोडून गेल्ले फाटीं येवंक 10 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक 9 जाणांचें काजार बऱ्या रितीन जावंक 10 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक 6 जाणांच्या दुस्मानांक हातांतले राखोवंक 10 जाणांची बावळ्याची दुखी गूण जावंक 10 जाणांचें ऑपरेशनाचे गाय गूण जावंक 11 जाणांच्या घरांत सांजेर सकाळीं मागणें आसा करूंक 22 जाणांक कामाची भद्रते मेळोवंक 4 जाणांची आळसाय सुटोवंक 13 जाणांची पाटीची दूख गूण जावंक 5 जाणांक स्वंत गांवांत काम मेळोवंक 14 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक 7 जाणांची सैरीक गड जावंक आनी 7 जाणांक भाड्याचें घर मेळोवंक 5 जाणांनी देव बिरांतेन वाडोवंक 7 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 9 जाणांक सुरक्षीत पाटी येवंक 11 जाणांक दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक 11 जाणांचो ताप शेळ कोंकली गूण जावंक 33 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल उणो जावंक 11 जाणां ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 30 आनी 7 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक 2 फ्लॅट मेळोवंक 4 जाणांचें बेंबिरांत पयस वचोवंक 7 जाणांक भाडें मेळोवंक 12 जाणांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक 4 जाणांक पिवोवचें उदक मेळोवंक 5 जाणांक लोन मेळोवंक 11 जाणांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 7 जाणांक लायसन्स मेळोवंक 4 जाणांक परगांवांत बसून शिकाप जोडोवंक 9 जाणांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक 7 जाणांक ICUतान गूण जावन भायर येवंक 6 जाणांची जानवराची पिडा गूण जावंक 4 जाणांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 12 जाणांक उगडासाची सकत सोडोवंक 27 जाणां गांठीची दूख गूण जावंक 4 जाणांची कृशी बऱ्या रितीन जावंक 8 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 11 जाणांक हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवंक 6 जाणांची एसिडिटी गूण जावंक 9 जाणांक पेन्शन मेळोवंक 2 कामाची मनशां मेळोवंक 10 जाणांचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक 7 जाणांचें भायर पडले भांगार मेळोवंक 12 जाणांचें डिप्रेशन गूण जावंक 40 जाणांचो राग उणो जावंक 18 जाणांच्या हाता पांयांक बॉल मेळोवंक 14 जाणांक बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक
4 जाणांच्यो किडनी समस्ये परिहार जावंक, 11 जाणांची मानसीक पिडा गूण जावंक, 4 जाणांचे डॉक्युमेंट्स मेळोवंक, 5 जाणांचे जाग्याचे पयशे मेळोवंक, 2 दांताची दूख गूण जावंक आनी 140 जाणांनी प्रत्येक तेसावां बरोवन गेल्लीं आसात. ही सोर तेसावां आनी आमची तेसावां सांताच्या पांये मळी दवरन आतां आमी मागया. वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां देंवसार सोर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिपांत पिडेस्तां भलायकी मेळटा, दर्यो तण जातात, बंदिवानाच्यो सांखली तुटून पडटात, तोंटे उठोन चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रहाच्या नापयन जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय. सोर पातयेन तुजेर दवर, तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता, तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान. आनंद भरीत सांत आंतोनी, मोरयेच्या संरक्षणाकाल जल्मोन 5 वर्सां प्रायस तुजें आमकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पात्रार कुरीस रंबोवन देंवसाराक तुवें धांवडयलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या बागेवंत मायेचें आनी गटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर व्हडपण ग्रेसकाय दाजोसकाय तिरस्कार कर. सांता गुस्तिनीच्या वड्डेन तूं रिगलोय. सांता पातकाच्या वस्याच्या संवसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सांप्रास्काच्या वड्डेन तूं रिगलोय. ये सांता प्राजिताचो आनी दंडोणेचो मोग आमकां जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता तुजी जाणटीकाय आनी शांतीपण देवान परगटीसर व्हड नेणतुवायेन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय. नेणतुवायचो व्हडशे गूण आदारूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोम तुजें सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता आपलें उतर परगटच्या कामाक देवान तुका विंसून काड. भासांचें देणें आनी आजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ल्या वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातांत घेवंक तूं फावो जालोय. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारां ताका सेवंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता पवित्र eucharisताक एका मनजती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारां सुमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें. जिव्या बाबर्तान पवित्र eucharisतांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मरिये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू. बगेन मरे देवाशमये अमोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनंद भरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार
दर्यांच्या मसल्यांक लागीं आपोवन तुवें सरमांव सांडलोय. मानान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काल जावं आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. आनंदभरीत संता निरापृदींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशा गुलोंक लावन ताचे आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचे नितळपण काताबीन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. आनंदभरीत संता पदवा शहरान सरमन सांगून आसतनांच आज्या पानी लिस्बनान पावोन तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यां बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. आनंदभरीत सांता तुज्या मागण्यांनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें. सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. आनंदभरीत सांता तुज्या तारोका परी सगळी तुजी जिणी आत्में बचाव करूंक तूं वावुरलोय. निमाण उसपा सोडटाना तुवें पळयल्या बरीस आमी जेजू पळोवंक तुजे सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. आनंदभरीत सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें आसाऱ्यांचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू कडचे मोरये मारिपात म्हाका जोड दी. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. पापसेबाच्या तसवां खातीर आमी मागया ह्या म्हयन्यांत पापसेबान सगळ्यांकी खाण मेळोवंक आनी खाण आमी पाड करिनाशें मागीचे म्हणून माग सांगलां. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन बरोवले सोम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फावट जगुसीचे जेजू. Bhagavati Maria Vasamai, Mopia Kate Venetikar, Atarim Samanas Kaliyame. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुस्वादिक स्वाद आनी सदां सर्वता आमेन. रेलिकेचो आशीर्वाद. सांत आंतोनिया पासत विनाती कर. Cristosia bosvenek nifo somshiakate. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सदां जिवोमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावून दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोरान वारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीतशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांवच्या सोम्या मारिफात. आमेन.
Antoni baka amse tuzi diska Deva kanan may magim siyang tu favor Sant'Antoni baka amse tuzi diska Deva kanan may magim siyang tu favor उधार मौना नामी सेवा करून संगी उर्चित करून देली जियो साधी जिनी संतांतोनी बघता आमचे तुझी दिसका देवा कनन महिमा देऊन जियो तू मोगाळ पुत्रा सोवे अवकाळ मुरी आशीर्वादे आमका Pagin susekurwe niwalam kam sewa amsa smarantle bapaचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन